गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो काणकोणचो उमेदवार जनार्दन भंडारी आणि ताच्या वांगड्यांनी रस्ते सारके करपा खातीर परत एक फावट मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो। फाटले कितलेशेच दीस जाले जनार्दन भंडारी आणि हेर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या आदी मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयांत फावटी मारून व्हाण्यो झरयल्ल्यो। मात हे फावट आमी काम जाय मेरेन आमी हांगाच राबितो करतले अशें सांगून तांच्यांनी बसखण मांडली। आनी डिमांड आसलो आमकां जातले बेगीन रस्त्याचें काम सुरू करचें म्हण। ह्या रस्त्याक ऑर्डर जालें 1 वर्स जालें पूण आजून काम सुरू जायना। 1 म्हयनो वच मेळपा जाय। ओके, सेकंड ऑप्शन आसलें आमगेलें एक तर तो रोड अनसेफ म्हण रोड बंद करचो म्हण, तें बी जायना। थर्ड ऑप्शन आसलें आमकां काणकोण मडगांव टू काणकोण चॉपर सर्वीस करची म्हण, कित्याक लोकांक बरे भाशेन वचपा खातीर, तें बी जायना। चवथो ऑप्शन आसलो आमचे जे वर्कर्स आसा पळय मडगांव कामगार पणजी कामगार तांकां एक हांगा रावपाची फेसिलिटी दिवची म्हण। आज आमचे खुबशे भुरग्यांनी ठरयलें कित्याक जो पर्यंत रस्तो येता तो पर्यंत हांगा रावपाचें म्हण। आज ते आमचे खुबशे वर्कर्स पळय थोडे एकटे न्हिदला थोडे सायडीर आसात, ते आज सगळे बंदोबस्त करून गेले आसा रावपाक। मांद्री हाडले आसात, उशे हाडले आसात, मागीर जेवपाक जाय ते ग्रोसरी हाडले आसात, आयदनां हाडले आसात, फ्रुट्स हाडले आसात, व्हेजिटेबल्स हाडले आसात, खूब सगळे सामान हाडले आसात।